किती इशू इशू म्हटल्यार हो आतां आमचो मामा लागता तो उमाकांत खोत. तेणी पयलीं 7-8 म्हयन्या पयलीं एक्झॅक्ट डेट नाका पूण कंप्लेंट दिल्ली, PCPन दिल्ली, मामलेदारान दिल्ली, पोलीस स्टेशनार दिल्ली. तर ती हिल कटींग स्टार्ट आहा म्हणजे आनी हो त्या प्रॉपर्टीन टॅनंट आहा. टॅनंट आनी हिल कटींग स्टार्ट आहा. सो हांवें म्हणलें तशें जाल्यार तूं कंप्लेंट दी सगळ्याक. तेणी तशी कंप्लेंट दिल्ली. तेच्या उपरांत मागीर काम बी सगळें स्टॉप जालें. आनी मागीर परत 24 तारखेक 24/10 आमी थंयसर ऑक्टोबर थंय आमी गेले थंयसर देवळान गेल्ले पांया पड. तेन्ना थंयसर येयलो आनी हे पळय राजन हे पळय म्हणून आजुनूय काम चालूच आहा थंयसर. तूं आयकता मरे पळयता. सो म्हाज्या वांगडा आनी एकटो फ्रेंड आसलो म्हजो. तेणी सांगलें कितें तूं कहो वगी रावता इतलें हें जावन सुद्दां तो इतलें सांगता मरे तुका तूं वचून हांगा कंप्लेंट दिवया परती. सो तेणी फ्लायींग स्क्वॉडाक समजत फोन बीन मारलो, कॉल केलो. तेंचे आमी तेन्ना थंयसरच रावले. सो फ्लायींग स्क्वॉड काय येवंकूच ना थंयसर ते दीस. ओके. आमी थंयसर 8 दीस रावले रस्ते. सो फ्लायींग स्क्वॉडूय येवंक ना काय ना. आनी मागीर दुसरे दीस परते तांकां हें केलें तुमी कालचे बाबा रिपोर्ट कितें करता ना ती बिजी आहा आमी खंय आनी वचोंक जाय आनी 2-3 कडेन केसी आसले थंय गेले ते पूण तेंच्यांनी कांय हें एक्शन घेवंक ना. सो परते मागीर दुसरे दीस आमी पळय ते दिसा हांवें कंप्लेंट दिली, रिटर्न कंप्लेंटूय दिली आनी मागीर दुसरे दीस मागीर परते पुलीस स्टेशनारूय व्हरून कंप्लेंट दिली मांद्रे. पूण कांय हें करून तेंचें काम तशेंच स्टार्ट आसलें. मागीर मामलेदारान आमी परते गेले न्हू तेन्ना तेणी सांगलें कितें की हिल कटींग आमचे हें टीम गेल्ली थंयसर पळोवपाक. थंयसर काय हें करूंक आमकां रिपोर्ट दिया म्हणलें तुमचें कितें जालें. बरोबर. फ्लायंग स्क्वॉड गेल्ले तर आमकां रिपोर्ट दी म्हणून सांगलें कितें जालें तर तुका रिपोर्ट थंयसर ऑफिसरान मेळटलो मागीर पळया. पूण मागीर तेच्या उपरांत कांयच खबरूच ना. सो आयज म्हाका तेणी मामान सकाळीं 10 कॉल केलो. तो तुजो मामा तुमचो लागता. मामाचो सकाळीं 10 कॉल केलो आनी JCB आजुनूय चालूच आहा थंयसर कोण कांय दायना. म्हाका दिसता म्हणून वरसून सगळें सेटींग आहा कांय घेना. सो हांवें कितें केलें त्याच फ्रेंडाक पयलीं परतो फोन मारलो म्हाज्या आनी सांगलें बाबा तूं ते दिसा फ्लायींग स्क्वॉडाक आयता मातशें परतें सांग म्हणून आनी मातशें हें कर म्हाका म्हणजे डिटेल धाड म्हणून कितें केलां पळय तें. सो तितून तसोच फोन मारलो थंयसर आनी मागीर तेंच्यांनी बीन फोन मारलो तेका आमची टीम येता थंयसर दाखोवपाक पळोवपाक. ओके. सो हांवें मामांक कितें सांगलें तूं मातसो पळय थंयसर वचोन ते येता थंयसर आनी हांवूय पणजे आहा म्हटलें म्हाका येवपाक आतां मातसो टायम वयतलो कळ्ळें. सो ते येतले थंयसर आनी थंयसर त्या प्रमाणे मामा थंयसर आसलो आनी तेणी मामान म्हाका फोन केल्लो. हांगा म्हणलो सारकें धड ना हे केन्नाय आपल्याक मारूंकूय शकता कितें करता अशें म्हणून. आनी ताका खबर घेत आसलो म्हाजी कितें जाता रे पळय आं म्हाका सांग म्हाका येवपाक टायम जातलो. बरोबर. तर बरें म्हणून मागीर चेडवान फोन केलो मागीर 1:30 सुमार. ताका अशें मारला कितें केलां म्हणून कोणी कितें केलां तें कांयच कळना. तेच लेबर घेवन येयले एक्चुअली ताका थंयसर घरा कडेन. इन्सिडंट भाई कितल्यांक जालो काय इन्सिडंट हें जालो काय मागीर हांव डायरेक्ट हांगा येयलो न्हू. इन्सिडंट कितल्यांक जाल्लो ती मारहाण. इन्सिडंट अंदाज 1:30 बीन असो. 1:30 सुमार. जमीन कितें विकल्या काय ना हो टॅनंट अजून टॅनंट हो आसा. टॅनंट आसा. ओके. ओके. आतां कितें म्हणटा कितें सांग म्हणटा तुमकां आतां. पुलीस आतां आतां आमी डायरेक्ट हांगा येयले. ओके. आतां कितें डिक्लेअर कितें केलें आसा कितें कितें तो एक्सपायर्ड जाला म्हणून. ओके. कितल्यांक इन्सिडंट जालो म्हणटा ते तो 1:30 बीन अंदाज हाडच्या पयलीं जालो काय वाटेरूच जाला. वाटे थंयसरूच जाला आसतलो. ओके. तुमचे कोणाचे संशय बी आसा. संशय म्हणजे ते थंयसर काम करताले थंयसर तेंचे तेणी म्हाका सांगला बाबा मूळ जमनीचो भाटकार कोणा कितें भाटकार मूळ जोशी म्हणून आहा. जोशी आनी हो टॅनंट आहा. ओके. येस. थँक्यू. हेजो फादर टॅनंट आहा. ओके. आमकां सगळ्यांकूच रेडी. ओके बरें. येस. थँक्यू. हेचो मामाचें नांव कितें तुमचें म्हटलें. उमाकांत खोत. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.